नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडेत आणि दीप्ती काकोडकराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करतात. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. एएनसीन शिवोले धाड घालून इस्रायली नागरीक अटलाक केलो अटक. 8.70 लाखांचो कोकेन आणि चरस केली जप्त. दोतोराची भरती जातली नव्या प्रक्रियेत. भलायकी मंत्री विश्वजिताचे आश्वासन. मंत्रिमंडळ बसके पयलीं मुख्यमंत्र्यांकडे करतले चर्चा, सांगता मंत्री राणे. पर्वरी पुलिसांनी सुकूर बार्देजांत बेकायदेशीर रितीन चालू आशिल्ल्या आयपीएल बॅटिंग रॅकेटाचो केलो पर्दाफाश. गुजरातच्या दोगांक केली अटक. मोबायल फोन लॅपटॉप धरून 80,000 रुपयांचे सामान केले जप्त. कदंबा महामंडळाच्या ताफ्यात जुलै मेरेन आनीक 47 इलेक्ट्रिक बसींची पडटली भर. कदंबाची सेवा कमी पडपी सगळ्या वाठारांनी 2027 मेरेन उपलब्ध करून दितले कदंबा बसी. उल्हास तुयेकारांची माहिती. गोंयच्या कांय वाठारांत आडवेळ्या पावसान लायली हाजेरी. हवामान खात्यान फुडले 5 दीस जारी केला गरमेचो येल्लो अलर्ट. वातावरण आसतले दमट आनी उष्ण. आणि सरकारी नोकरी विशीं हांव फक्त म्हज्या मतदारसंघाचो करिना विचार. म्हजो तो स्वभाव न्हय. फुडल्या 2 वर्सां भितर जातली 5,000 सरकारी नोकर भरती, सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. आता खबरो विस्तारान. गोंय राज्यांत दोतोरांचो उणाव आसा. देखून दोतोरांची भरती नव्या प्रक्रियेत करतले अशें विधान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केलें. हे विशीं मंत्रिमंडळ बसके पयलीं मुख्यमंत्र्यांकडेन चर्चा करतले म्हणून भलायकी मंत्री मुरगांव जाल्ल्या भलायकी शिबिरा वेळार उलयताले. मॉडॅलिटी ऑफ रिक्रुटमेंट फॉर डॉक्टर्स आम्ही ते आता येता त्या कॅबिनेटीन काय मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून म्हाका ते फुडें व्हरूंक जाय. आनी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उरोवंक ना. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या लोकांक जर कितें जीवनदान आमचे सरकार दितले दॅट हॅज टू बी डिक्लेअर्ड एज अ टर्शियरी हॉस्पिटल. मागीरूच सावथ गोवाचो लोक थंयचे थंय उरतलो. रेफरन्स कमी जातले आनी तेजे नंतर आमी पेशंटाचे पणजे येवपाचे आमी कमी करूं शकता. म्हणजे त्या तरेचे फेसिलिटीज नॉर्थ सावथ इवन तुवेंचे हॉस्पिटल फोंड्याचें हॉस्पिटल डॉक्टरांची कमी आहा. पयलीं एक डॉक्टर पयशे घेतालो म्हणून हांवें ताका डिसमीस केलें सर्विसांतल्यान. पूण एक लक्षांत घेवंक जाय तुवेंचें हॉस्पिटल ऑल्सो इज अ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. तुवेंचें हॉस्पिटल कॅनॉट बी रन एज अ PHC. तुम्ही जर पळयल्यार आमी 140 कोटी रुपया खर्च केला तुमी PHC म्हणून कशें चलयतले. हे सगळ्या गोश्टी आयज आमी करता. पर्वरी पुलिसांनी सुकूर बार्देजांत धाड घालून बेकायदेशीर रितीन चलपी आयपीएल बॅटिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. या प्रकरणात मूळ गुजरातच्या दोगांक अटक करून तांचे कडल्यान सुमार 80,000 रुपयांचे सामान जप्त केला. पळयात पुढे बातमी. गोंयांत सध्या बेकायदेशीर पद्दतीन जायते गैरकारभाराची एक प्रकरणां उक्ताडार येत आसा. अशाच एका प्रकरणात पर्वरी पुलिसांनी सुकूर बार्देजांत धाड घालून बेकायदेशीर रितीन सुरू आशिल्ल्या आयपीएल बॅटिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. या प्रकरणात मूळ गुजरातच्या दोगांक अटक करून तांचे कडल्यान 2 मोबायल फोन, लॅपटॉप तसेच हेर सामान धरून सुमार 80,000 रुपयांचे सामान जप्त केला. गोर जिग्नेश्वर अश्विन भाई आणि झाला किशन कुमार जयंतीभाई अशी अटक केल्ल्यांची नावां आसात. पर्वरी पुलिसांनी ही कारवाय उत्तर गोंय पोलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांच्या अध्यक्षतेखाला केली. फुडलो तपास सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कदंबा महामंडळाच्या ताफ्यात जुलै मेरेन आनीक 47 इलेक्ट्रिक बशी येतल्यो अशी माहिती कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकारांनी दिल्या. कदंबाच्यो बशी पुराय गोंयभर चलतात अशें आसले तरी कांय गांवगिऱ्या वाठारांनी कदंबा बसींची सेवा उणी पडिल्ल्यान कदंबा महामंडळान आनीक बसी घेवपाचो निर्णय घेतला अशें तुयेकार सांगता. कदंबाच्यो गोंयभर एकूण 592 बसी चलतात. अशें आसलें तरी गोंयच्या कांय वाठारांनी कदंबाची सेवा वाडोवपाक जाय. रस्त्यावेल्या येरादारीचो ताण कमी करपा खातीर पुराय गोंयांत भौशीक वाहतूक वाडोवप गरजेचें जालां. कांय वाठारांनी कदंबाची सेवा पावना. ताका लागून कदंबाक आनीक 300 बसींची गरज आसा. फायद्याचो विचार करिनासतना कदंबा पुराय गोंयभर लोकांक सेवा दिता. ज्या ज्या वाठारांनी कदंबाची सेवा कमी पडटा त्या सगळ्या वाठारांनी 2027 मेरेन बसी उपलब्ध करून दिवपाचो कदंबाचो विचार आशिल्ल्याचें उल्हास तुयेकार सांगता. आमच्यो KTC ज्यो डिझल बसी आहा त्यो जवळ जवळ 451 बसी आसा आमच्यो. आनी आमच्यो 93 इलेक्ट्रीक बसी आसा. त्याच भायर आमकां स्मार्ट सिटी अंडर 48 बसी इलेक्ट्रीक मेळिल्ले कडेन. सो टोटल आमचे कडेन आतां स्ट्रेंथ आहा 592 इलेक्ट्रीक आनी डिझल धरून. त्याच भायर आमकां थोड्यो आमच्यो 47 सुमार बसी इलेक्ट्रीक येवपाच्यो आहा त्यो जुलय पर्यंत येतल्यो. तशेंच आमकां सरकारान ओल्ड गोवा जेन्ना
साहेबाची फेस आसलेले तेन्ना आमकां बांदलेल्यो बशी 30 आमकां दिल्ल्यो आनी त्या प्रमाणे आमकां आनीक 50 बशी आमकां सरकारान घेवन दिल्ल्यो तेजी बॉडी बांदपाक दिल्या तितूंतली आमकां 27 बशी सगल्यो बॉडी बांदून आमच्यो आमकां दिल्ले कडेन आसा आनी उरलेल्यो ज्यो 23 बशी आहा त्यो आमकां फुडल्या एक म्हयन्या भितर मेळटल्यो. सो आमचे खुबशे अशे इंटरस्टेट रूट्स आसा ते आमचे बसी पोरण्यो जाल्ल्या कारणान आमी खुबश्यो बंद आसलेल्यो त्यो ह्यो आतां आमच्यो जे 50 बशी तितूंतले आमी आतां त्या रुटाचेर आमी घालतले जे आमचे प्रॉफिटेबल रूट आसा. दुसरें म्हणल्यार आमकां जवळ जवळ आमचे 420 सुमार आमचे रूट गोंयचे जे पेडण्याच्या पथान ते आमच्या काणकोण पर्यंत आमी गोंयभर आमी चलयता हे रूट 420 आनी त्याच प्रमाणे आमच्यो 86 ह्यो बशी आमच्यो स्कुलां खातीर चलता अशें म्हणून आमचे 506 बशी. त्याच प्रमाणे आमकां आनी 300 बशी आमकां डिमांड आसा म्हणजे खुबश्या जाग्यांचेर बशी जाय आमकां त्या प्रमाणे आमकां त्यो सरकारा कडेन आमी सगळे दिल्ले कडेन आहा आनी सरकार आमकां वेळोवेळी मदत करता. जावं आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिनो जावं आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर CM आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी आमकां वेळोवेळी मदत करता. आमचे जवळ जवळ 2000 स्टाफ आसा आनी आमकां कंडक्टर जावं ड्रायव्हर हे वेळोवेळी आमकां घेवचे पडटा आनी आमकां प्रत्येक फावटी सरकार आमकां मदत करता आनी सरकारा कडेन आमी डिमांड केल्ले कडेन आसा. आनी त्याच प्रमाणे आमी आतां जाल्ले विधानसभेत आमी जवळ जवळ आमचे आतां 2027 सालान आमची 200 बशी आनी स्क्रॅप जावपाच्यो आहा. त्या खातीर आमकां सरकारा कडेन आमी विनंती केल्या की आमकां ज्यो 200 बशी जर एकदम स्क्रॅप जाल्यो जाल्यार आमकां खूब प्रॉब्लेम जातले तेन्ना आमकां थोड्यो बशी अश्यो दिवन आमचे ते गॅप आसा ते आमकां भरपा खातीर आमकां हेल्प करची म्हणून. आमचो सरकाराच्या हेज्या प्रमाणे मदतीन आमी सरकार आमचे कदंबा आमचे चलता आमी प्रॉफीट लॉस हें पळयनासतना खुबश्या जाग्यांचेर आमच्यो बशी ह्यो तुमी पळयल्यो आसतल्यो की मदल्या टायमार खाली आसता 4 पॅसेंजर 5 पॅसेंजर तरी आसतना आमी लोकांची सेवा दिता. लोकांक सेवा दिवपा खातीर ही कदंबा सुरू जाल्ले कडेन आसा आनी गेली कितलींशीं वर्सां कदंबा एक गोंयभर सेवा दिता. केन्ना केन्ना आमी खुबश्या जाग्यांचेर आमच्यो बशी कमी आसल्या कारणान आमी लोकांक सेवा दिवपाक शकना ताका खुबशे वेरियस कारणां आसता पूण आमचो प्रयत्न आसा की सरकाराच्या माध्यमातून जाता तितले लोकांक आमी सेवा दिवपाचो प्रयत्न करतात. गोमंतक TV खातीर वर्षा आश्वेकर. गोंयांत सध्या तापमानाचो पारो परतून एकदा चडपाची शक्यताय आसा. ते खातीर शेनवार 5 एप्रील ते 9 एप्रील मेरेन हवामान खात्यान गरमेचो येल्लो अलर्ट जारी केला. फुडले 5 दीस वातावरण उश्ण आनी दमट आसपाची शक्यताय आसा. तशेंच तापमानूय भरपूर प्रमाणात वाडिल्ल्यान गोंयच्या कांय गांवगिऱ्या वाठारांनी पावसान हजेरी लायली. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें गोंयच्या विविध भागांनी कसो पावस पडलो आनी पावसाक लागून गोंयभर येल्लो अलर्ट सुद्दां वेधशाळेन दिल्लो. तसोच आतां परत एकदां वेधशाळेन जो येल्लो अलर्ट आसा तो गोंयच्या दोनूय जिल्ल्यांक खातीर दिल्लो आसा पूण हो जो येल्लो अलर्ट आसा तो परत एकदां गरमेक लागून येल्लो अलर्ट अशें वेधशाळेन सांगलेलें आसा. जाल्यार 5 एप्रील म्हणजे आज ते 9 एप्रील पर्यंत अशे 5 दीस जे आसा हे 5 दीस गोंय वेधशाळेन गोंयच्या दोनूय जिल्ल्यांक लागून गरमेक लागून येल्लो अलर्ट दिल्लो आसा. जाल्यार लोकांनी दनपारचो जो टायम आसता 11 ते सांजे 3 पर्यंत ज्या टायमार चड गरमी आसता ह्या वेळार कमी भायर सरपाक जाय आनी त्याच बरोबर जितली आपली बॉडी हायड्रेट दवरूंक शकता तितले अशें उदक पिवन कितें लिक्वीड पिवन आपली बॉडी हायड्रेट दवरची. तशेंच आपली जिवाची काळजी घेवची कित्याक ह्या दिसांनी गरमी जी आसा ती गरमी खूब अशी वाडटना आमी पळयल्ली आसा आनी त्याच बरोबर मदींच पावसाचें वातावरण जाता मदींच गरमेचे डायरेक्ट हॉट एंड ह्युमीड सगळें मिक्स जाता. तेका लागून जे गोंयचे लोक आसात ते गोंयच्या लोकांनी काळजी घेवची. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन यश हाडरकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. नोकर भरती आयोगाक लागून सरकारी नोकरी मेळची ना अशें खुबशे लोक सांगीत सुटल्यात. मात नोकरे खातीर पारदर्शकता आसप गरजेची. फुडल्या 2 वर्सां भितर 5000 लोकांक सरकारी नोकरी दितले अशें विधान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलें. तशेंच ह्युमन रिसोर्स PWD सोसायटी आनी वीज खात्या वरवीं सुमार 10,000 सरकारी नोकर भरती जातली. मुख्यमंत्री आशिल्ल्यान पुराय गोंय राज्याचो विचार करप हें म्हजें कर्तव्य आसा. चडशे लोक स्वताचो विचार करपाक व्यस्त आसात मात असो स्वभाव म्हजो ना अशें मुख्यमंत्री सांखळे जाल्ल्या भाजपा कार्यकर्ते मेळाव्यार उलयले. मुख्यमंत्री या नात्यान पुराय गोंयभरांतल्या लोकांक ह्यो नोकरीची समस्या सोडपाक जाय म्हणून माझी जबाबदारी आसा. फक्त सांखळे इज नॉट माय प्रायोरिटी. सांखळे ही मतदारसंघ म्हणून आसतलो बट गोंयभर सुद्धा लोकांची चिंता करप ही तितकीच माझी जबाबदारी आसा आणि त्या जबाबदारीन हांव सातत्यान काम करता.
बरेच जाण एकदा सांगपी आसतले फक्त म्हाज्या तितकेच पुरते पळय अशें म्हणपी लोक आसतले, बट तो म्हाजो स्वभाव न्ही. जेन्ना गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री जेन्ना आसा तेन्ना पुराय गोंयांतले भुरगे किंवा गोंयांतले तरणाटे, गोंयांतली एखादी विधवा भयण ती म्हाजी भयण आसा. पण ह्या सगळ्या जाणांक नोकरेंत आस्पावून घेवपा खातीर हांव सदोदीत सांगत आसता, येयल्ले नोकरेक एप्लाय करीत चलात. ज्याचे नोकऱ्यो मेळप ही ट्रान्सपरन्सी आसा. बरेच जाण सांगत सुटल्या की दोतोरान आतां स्टाफ सिलेक्शन केला म्हणून, त्या खातीर नोकऱ्यो मेळच्यो ना. पण एक गजाल लक्षात घेयात, स्टाफ सिलेक्शनाची तयारी आयच्या युवकांक तरणाट्यांक करपाची गरज आसा. कारण आयचो तरणाटो हो तितलो सक्षम जावपाक जाय. आयच्या तरणाट्यान मुळा पासून अभ्यास करपाक सुरवात करपाक जाय. फक्त गोंयचे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनूच न्ही, तर आमचे कितलेशेच भुरगे आज पळयता की जे UPSC आनी MPSC एका सुद्दां पास जावपाक लागलेले आसा, GPSCक बसपाक लागलेले आसा. गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन हाकाय ते बसपाक लागलेले आसा. आनी त्याची सुरवात जर आमी पयलीं पासून करीत जाल्यार ही एग्जाम क्रॅक करप चड कठीण ना. आनी थंयसर सुद्दां आमच्या गोंयकारांक कितल्या खूब बऱ्या पद्दतीन ऑपॉर्च्युनिटीज मेळच्यो हाच्या खातीरूय बी आमी बरेचशे प्रोविजन म्हणजे येता त्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात सरकारान डायरेक्ट म्हटलें जाल्यार 5,000च्या पेक्षा चड पदां भरली वयतली. आनी ह्युमन रिसोर्स PWD सोसायटी, एडॉक आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हितून म्हाका दिसता आनीकूय एक एप्रॉक्सिमेटली 10,000 पदां ही तातूंतल्यानूय भरतले हाची चिंता आमी सगळे. बोरी आणि केप्या आपल्या आज्याच्या नावार आशिल्ली लाखांनी 54 मीटर जमीन परस्पर खोटी कागदां करून विकिल्ल्याची कागाळ वासुदेव प्रेमानंद बोरकार हांणी केल्या. हे कागाळीची दखल घेवन केप्या पुलिशेन FIR नोंद केल्ल्याचे वासुदेव बोरकार सांगतात. गोंयांत बेकायदेशीरपणान जमीन हातासपाची एक प्रकरणां भायर येत आसात. आता केप्या बेकायदेशीर जमीन विक्रीचो प्रकार उक्ताडार आयला. हे प्रकरण आसा भावा मदलें. एकल्यान खोटी कागदां करून परस्पर जमीन विकल्या. या प्रकरणात वासुदेव बोरकारान केपे पुलिशेंत कागाळ केल्या. विकिल्ली जमीन आपल्या आज्याच्या नावार आसा, पूण जाणे ही जमीन विकल्या ताणे खोटी कागदां करून ती परस्पर विकिल्ल्याचो आरोप वासुदेव बोरकारान केलो. पुलिशेन वासुदेवाच्या कागाळीची दखल घेवन FIR नोंद केल्या. हाताक लागिल्ल्या म्हायती प्रमाण सद्याक 2 मालमत्ता विकिल्ल्याची आपल्या कडेन कागदां आसात. आनीक 5 ते 7 मालमत्ता विकिल्ल्याचे आयकुपाक येता. तीं कागदां सोदून काडून तांच्या आदाराचेरूय कागाळी करतलो अशें वासुदेव सांगता. आयकात ताजें म्हणणें. तुमी आयज केपे पुलीस स्टेशनार येयले. खंय तरी लँड ग्रॅबिंग केस म्हणटरी केपे एरिया खंय तरी तुमची प्रॉपर्टी आसलेली ती खंय तरी कोणें हडप केल्ली आसा अशें तुमचें म्हणणें आसा. एक्झॅक्टली कितें मॅटर हो? जालें अशें की आमची आज FIR फायल जाली. म्हजें नांव वासुदेव प्रेमानंद बोरकर, कंप्लेनंट. आनी जाणी प्रॉपर्टी विकल्या ताजें नांव दामोदर बोरकार आनी ताजी बायल एक्स सरपंच ऑफ बोरी शैला दामोदर बोरकर. सो जाला कितें, ह्यो प्रॉपर्टी आमच्या दोगांच्यो पणज्याच्यो, बट हांच्यांनी भायल्या भायर विकल्यो आनी विकताना हांच्यांनी सक्सेशन डीड वचून रावता तिस्कार फोंड्यांत ह्यो आनी काणकोणा केल्या अंडर प्रेमानंद देसाय वॉज ही इज नो मोर, लेट प्रेमानंद देसाय. त्या हाजेर दाखयल्या क्लियरली की ताका भाव बी कांयच ना. वेरेज ही हॅड अ ओल्डर ब्रदर एंड वॉज अ मामलेदार इन द 1980s. ताजें नांव ना आनी हे सगळे फाल्स डॉक्युमेंट लावन सगळे विकून उडयला. नागवे अरावंड आतां कळून येता आमकां 7 विकल्या. मात आमी कंप्लेन दिल्या रिगार्डींग 2. आतां परते आमकां आनी 5 मेळ्ळ्या ह्या 3-4 दिसांनी. ती प्रॉपर्टी जी आसा ती कसली ऑर्चर्ड एग्रीकल्चर कसली जमीन? सगळं एग्रीकल्चर आतां इट इज जस्ट शोईंग इट इज सेटलमेंट नाव आनी दुसऱ्यांचे म्युटेशन नंबरूय आयल्या ताजेर. पूण तर ती घर बी कितें बांदलेली आसा ते म्हाका खबर ना. आतां हे केन्ना कळ्ळें तुमकां ही गोश्ट कळ्ळी? आमकां 2023 हांव चालू केलें हें सगळें सोदपाक, कित्याक आमी तांचेर विश्वास दवरिल्लो म्हज्या बापायन. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. शेनवारा भलायकी खात्यान वास्को मेघा भलायकी शिबीर घडून हाडले. या शिबिराक फ्री अँब्युलन्स सेवेचे उक्तावण भलायकी खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केले. तशेंच हे शिबिराक लोकांचो व्हड प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या वेळार थळावा आमदार दाजी साळकार आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हो अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आनी आमी जे उलयता तें करून दाखयता. अंत्योदय म्हणल्यार कितें, लास्ट मनशा पर्यंत खंयचीय गोश्ट पावप, खंयचेय बेनिफीट जो समाजांतलो लास्ट मनीस आसा ताजे पर्यंत पावपा खातीर सगळो प्रयत्न करप आनी तें घडोवन हाडप हें आमचे पार्टीचें आनी आमच्या सरकाराचें धोरण आसा. आनी त्या धोरणाक धरूनच म्हाका दिसता आमी ह्या सगळ्या GMC वतातूच. पूण तांकां GMCन वचपाक मेळना जाल्यार कोणाक त्रास जाता आनी कितें प्रॉब्लेम्स आसता तांच्या खातीर दारान GMC हाडप. आमी पळयतात की
13 हे आसात आनी तांचे दोतोर सगळे येवन दारान आज आमकां येवन हांगा चॅकींग करतले. प्रिवेंटीव हेल्थ केअर म्हणजे आमी सदांच पळयता की आमी आंगार कितें जोर आसूं बाकीची खंयचीय दुयेंसां आसूं ती पयलीं आंगार काडटा. आमी स्वताच पयलीं दोतोर जाता आनी ते स्वता दोतोर जेन्ना जाता तेन्ना तुमचो तो टायम पिरियड जो फेस जाता तो खूब इम्पॉर्टंट आसता आनी त्या खातीर आमी पयलीं चॅक करप, पयलीं दोतोरा कडेन वचून बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी करून आपूण बेगीन बरो जावप हें म्हाका दिसता प्रायमरी इम्पॉर्टन्स आसता. आनी त्या खातीर जांकां वचपाक मेळना ताची संकल्पना विश्वजीत राणे सरान एक काडली की आमी सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशे कॅम्प लावया जाणे करून जे लोकांक थंय वचपाक मेळना तांकां हांगा येवन आपली चॅकअप करून आपल्याक बाबा दुयेंस आसा की ना ही एक प्रिवेंटीव हें करपाचो एक संद आसा. की देशाचे प्रधानमंत्री जेन्ना तेजी मन की बातच्या माध्यमांतल्यान हो कन्सेप्ट आणि इट इज नॉट ओनली अबाउट द कन्सेप्ट, हे कन्सेप्ट लोकांच्या दारार जे आता दाजीन सांगल्या प्रमाणे प्रिवेंटीव हेल्थ केअर आणि प्लस प्रत्येक मतदारसंघात आयदर इट हॅज टू बी अ बेडेड और इट विल बी अ नॉन बेडेड. Concept of the state has to be that it has to have a PHC in every constituency. You forget about the norms. गोंया राज्यांत तेंचे जे मनान आहा की वास्कोन एक नॉन बेडेड PHC जावंक जाय म्हणजे आमी वेगवेगळे डॉक्टर्स वेगवेगळे स्पेशलिटीज आनी ते स्पेशलिटीज दर कॅम्पान पळयल्यार वाडत चल्ल्या आनी हे सगळे गोश्टी आमी चॅक केल्यार आय ब्रेस्टाचें स्क्रिनींग जाता. ते नंतर जर मॅमोग्राफीची गरज पडल्यार आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान तांकां व्हरूंक शकता. मॅमोग्राफीचे 2 व्हॅन हांवें ऑर्डर केल्यार म्हणजे कॅम्पाच्या नंतर थंयच्या थंय आमी मॅमोग्राफी घालून एक 10-15 पेशंट आमी टेस्टिंग करूं शकता. ब्लड टेस्टिंगाची फेसिलिटी हांवें उपलब्ध करून दिल्या. डायग्नोस्टिक्स आमी अपडेट करपाक आमी फुडें सरल्या. एंडोस्कोपिकल स्कल बेस्ड सर्जरीज आमी करता आनी हे सगळे डॉक्टर निशीत शाह म्हणून नामनीचो डॉक्टर ताका आमी एंगेज केला. 15 वर्सां उपरांत परत एक फावट गोंय हस्तकला खात्या वतीन आयोजीत केल्ले अप्राण मांड्या भव्य प्रदर्शन सुवाळ्याची यशस्वी रितीन सांगता जाली. म्हापशे आयोजीत जाल्ले ह्या प्रदर्शनात गोंयभरच्या कलाकारांक माची मेळ्ळी. पळयात अप्राण मांड्याच्या समारोप सुवाळ्याची खिणचित्रां. सगळे आर्टिझम आयज सगळे हांगासर जमलेले आसा. तेंच्यांनी आपली कला हांगासर सगळ्या स्टॉलांनी लायिल्ली आसा. ते खूब बरें दिसता जे आर्टिझमांक खंय तरी गव्हर्मेंटाचो एक सपोर्ट मेळटा आनी तो सपोर्ट म्हणजे आमचो डायनॅमीक CM डॉक्टर प्रमोद सावंत. तेणी आयज बऱ्यान बरो आयज आमच्या हँडीक्राफ्ट एका बऱ्यान बरो सपोर्ट दिल्लो आसा आनी ह्या अप्राण मांडाक फूल स्विंग तेजो आयज सपोर्ट आसा आमकां. तेका लागून हो आयज अप्राण मांड हांगा जावंक पावलो. तेका लागून म्हाजोय बी मना काळजांतसून आमच्या CMाक हांव थँक्स म्हणटा. तशेंच आयज आमचे आर्टिझम खंय तरी फुडें सरतात तसोच तुमकां म्हाजो सपोर्ट आसतलो. तशेंच तुमी फुडें सरचे कित्याक आयज आमचे आर्टिझम नॅशनल लेवल पासून पावल्ले आसा, इंटरनॅशनल लेवल पावल्ले आसा. कित्याक खऱ्यांनीच उमेद दिसता. तशेंच यूथ खंय तरी तेंच्यांनी इंट्रस्ट घेवचो असली कला जी आयज ही कला आमकां फुडें मेळची ना. ताका लागून आमचो गव्हर्मेंट ताका इतलो सपोर्ट दिता कित्याक ही जिवीत अशीच उरची म्हणून. ताका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक युथांकूय रिक्वेस्ट करता हे कलेक लागून खंयसर तरी तुमी इंट्रस्ट घेवचो कित्याक गव्हर्मेंट जॉब हे सगळ्यांकूच मेळचें ना. ताका लागून ही कला जी आमची गोंयची कला ही आमी खंय तरी फुडें काडपाची खूब गरज आसा. आफ्टर 15 years 15 वर्सां जावन हे परत सुरू जालेले आसा. अँड थ्रू माय कंटिन्युअस डायलॉग विथ द चेअरमॅन अँड डायरेक्टर आमी सांगलेलें आसा दॅट इवन दो दीस was planned in a later stage, it has still turned out very successful. Successful not because how many people have come and what they have seen, but successful because each and every stall has participation. Participation झाले म्हणूनच कार्यक्रम फुडें व्हरूंक शकता आमी. And it is through participation an event becomes successful. आज विशेष करून हांव हँडीक्राफ्ट करप्शनाचो अप्राण मांड ही संकल्पना फाटल्या गेली 15 वर्सां बंद आशिल्ली. ह्या वर्साक सुरू करून 5 दिसांचो कार्यक्रम आशिल्लो आनी समारोपाच्या कार्यक्रमा निमित्यान हांवें
त्यामुळे एक सुंदर बरो कार्यक्रम ज्या तरेन खरें म्हळ्यार आमचे आमदार प्रवीण बाबा आंडेकर हांचें कौतुक करपाक जाय. 15 वर्सांनी हो कार्यक्रम ताणें सुरवात केलो आसा आनी खूब बऱ्यो तांणी संकल्पना म्हणजे हांव तर म्हाका दिसता फाटले 2-3 वर्सां म्हणजे जे गणपती मुर्ती करपी जे कलाकार आसात ते तांकां माती ती मळप जे आसा न्ही जी कश्टाचें काम आसतालें त्या कामा खातीर तांणी तांकां मशीन दिवप म्हणजे हें खूब मोठें काम केल्लें आसा आनी कलाकारांक प्रोत्साहन दिवपा सारकें काम केल्लें आसा. आनी त्यामुळे आज तर म्हाका ह्या आसा अपराण दृश्टिकोनांतल्यान अनेक जे स्थानीक कलाकार आसा आर्टिस्ट आसा की तांकां खरें व्यासपीठ आसा तांकां वळख जाय म्हणजे खरें म्हळ्यार ती फाटले 15 वर्सां बंद आसले कारणान जे आसा न्ही ते खंय आसा खबर म्हाकाय खबर नाशिल्लें. त्यामुळे तांची एक आयडेंटिटी तांची वळख जी आसा न्ही ह्या कार्यक्रमा निमित्यान जाल्ली आसा. शेनवारा सकाळी धारगळे आयुष हॉस्पिटला लागसार जाल्ल्या एका सोय अपघातान एक तरणाटो जखमी जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुचाकी वयलो ताबो सुटिल्ल्यान हो तरणाटो कुशीच्या फोंडकुलांत पडलो. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. आयज सकाळी धारगळ जे आयुष हॉस्पिटल आसा त्या मुखेल रस्त्याचे जी स्थिती जर पळयली एका वाटेन रस्त्याचें काम सुरू आसा, हायवेचें काम सुरू आसा आनी ह्या हायवेक आणि रस्त्याचे काम करत असताना जे फोंडकुलां पडल्या ते फोंडकुलांची दुरुस्ती करपाक सरकार कडेन सार्वजनीक खात्या कडेन वेळ मेळना आणि ह्या वाठारांतल्यान व्हडा प्रमाणान जायते ट्रक गाडयो येतात आणि त्या गाडयांचेर नियंत्रण नासता. आयज एक भुरगो आपली दुचाकी घेवन ह्या रस्त्याल्यान वयतालो तेन्ना तेका त्या फोंडकुलांत पडलो आणि मुखारसून एक ट्रक येतालो. ताचो दैव बलवंतर म्हणून तो वाचलो ना तर तो ट्रकाच्या पोंदांत चिड्डून मरून वयतलो असलो. हो रस्तो दुरुस्त करची हाचे खातीर फाटल्या कितल्याशाच वर्सांची मागणी आसा. कितल्या जाणांनी हाचे सरकारार लक्ष दिवन हाचेर रस्तो बेगोबेग करची. जी फोंडकुलां पडल्या ती फोंडकुलां करची. हो झिगझॅग रस्तो कित्याक केला हाचोय प्रश्न वाहन चालकांक पडलेलो आसा. एका वाटेन आयुष हॉस्पिटल तर दुसऱ्या वाटेन हांगासन उड्डाण पूल जे मोपा एअरपोर्टार आसा ते वयता आणि त्याच्या पोंचो हो रस्तो आणि ह्या रस्त्याचे एके वाटेन कामय सुरू आसा. सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन जे ल्हान व्हड अपघात घडटात ताचेर नियंत्रण हाडचें अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. गोंयांत पर्यटकांची दादागिरी सुरूच. नेरूल एका टॅक्सी ड्रायव्हराक काल पर्यटकांनी बरोच शेप लायलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गाडयेच्या विशयावेल्यान बोवाळ जालो अशें कळटा. गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था दिसान दीस ना जायत चल्ल्या. भायले पर्यटक गोंयांत येवन धुमशणां घालतात आनी उपरांत टॅक्सी ड्रायव्हरांचेर हल्ले करतात ते जर पळयले जाल्यार टॅक्सी ड्रायव्हरांच्या सुरक्षे विशीं प्रस्न उप्रासपाक लागला. शुक्रारा नेरूल एका टॅक्सी ड्रायव्हराक पर्यटकांनी खंय बरोच शेप लायलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पर्यटकाची गाडी टॅक्सीकाराच्या गाडयेक लागिल्ल्यान बोवाळ जालो. टॅक्सी ड्रायव्हरान जेन्ना मोबदलो मागलो तेन्ना ताचेर खंय पर्यटकांनी मारामारी करपाक सुरवात केली. हे विशीं टॅक्सी ऑपरेटरांक कळटाच ते पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर जमले. संबंदीत पर्यटकांचेर खर कारवाय करपाची तांणी मागणी केल्या. फोन येयलो पळय म्हाका गाडी लागली म्हणून तेन्ना फोन खूब आवाज येवंक लागलो. तितल्यान आवाज येता म्हणून हांवें सोमतोच कट केलो आनी गॅस्टाक फोन मारलो. जे म्हाज्या गाडयेर गॅस्ट आसले पळय टुरिस्ट ताका फोन मारलो. सर म्हटलं देखो म्हटलं किसी का मतलब साइड मत देखो मेरा ड्राइवर या गैस होने दो. पहिले मेरे को म्हटलं सिट्युएशन क्या हो गया वो बताव म्हटलं. सिट्युएशनाचेर कितें जालें पळय ते खरेखोर सांग म्हटलं. कित्याक म्हाका ड्रायव्हराची सायड घेवपाची ना. ट्युरिस्ट म्हाका व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हटलं. तेन्ना गॅस्टांनी म्हाका डायरेक्ट सांगलें मनोज भाई देखो म्हणालो ये गैस ने जब गाड़ी लग गया तो ड्राइवर खाली पूछने गया तो खाली उसने बोला सर इसका कुछ देना पड़ेगा, इतना ही देना पड़ेगा. उसने कुछ ज़्यादा बात करने लगे, जोर जोर से गालियाँ देने लगे ड्राइवर भाई साहब को. सर मतलब और कुछ क्या बोलने लगा. और ड्राइवर ने मेरे को उसको कुछ किया तो बोलले ते गॅस्टान मगर सांगले कितें तेणी कांयच उलोवंक ना. फक्त तेंच्यांनी ताका धुकल्लो आवय वरसून गाडी सोवले म्हणलो आनी मारामारी जाली म्हणलो. आयज इन्सिडेंट घडला पळय एकदम वायट घडलेलो आसा. ते सगळे तेणी तुमकां नरेट केल्लें आसा. आमी ट्युरिस्टांक हेजो अतिथी देवो भव म्हणून मानता की ते येत जाल्यार आमी तेंचे भितर धंदो करूंक शकता. खातीर ट्युरिस्टांनी चडूय आमचो फायदो घेवंक जायना. कित्याक ट्युरिस्ट तुमी येता ट्युरिस्ट बरे भशेन गोंय भोंवन वयचे तुमी. अशें आमच्या ड्रायव्हरांक जर तुमी मारीत न्हू जाल्यार बरें जावचें ना न्हू. कित्याक आमी काय केन्ना तुमचेर हात करिना. तुमी आमचेर पयली हात करता. खूब इन्सिडंट जाल्ले आसा. आमी वोगी रावन घेतल्या आनी आमी नीज गोंयकार आसा की आमी केन्ना तुमचेर हात उखलुचे ना. कित्याक तुमी येता आमच्या गोंयांत गोंय पळोवंक येता. अशें तुमी फाल्यां भायर जर आमी हेंच जर काम आमी भायर केलें जाल्यार तुमी कितें करतले आसले आमकां. हें तुमी सजमान घेवंक जाय. आमी अतिथी देवो भव म्हणटा तुमकां. अजुनूय अतिथी देवो म्हणटा. तुमी येवचे गोंयांत गोंयचो आस्वाद घेवन वयचे. मात
दादागिरी करून वयचे न्हू, इतलें सांगूं जाय. आनी सरकारान कितें करूंक जाय हेंचेर बाबा पळया तुमी आतां कितें तें आमचेरूच लोक मारून वयता गोंयकारांकूच. आतां सकाळच्यान 10 मेरेच्यान आमी हांगा आसा, 10 मेरेच्यान आमी हांगा आसा. हांव इतलेंच विचारपाक सोदता गव्हर्मेंटाक, जेन्ना कोण बारीक मनीस टॅक्सीकार मरतलो पळय तेन्ना तुमी जागे जातले, तेन्ना तुमी हे गेस्टांक जावं कोण आसा तांकां कवर करतले काय कितें करतले? आज तुमी तांकां प्रोटेक्ट करता. जर आमचो स्वाभिमानी टॅक्सीकार एक बारीक गलती करीत कितें मिस्टेक करीत ताका तुमी व्हरोन थंय भितर दवरता, तेजो मोबायल काडून घेता. आयज हे तुमी पळयात, मोबायल घेवन सुशेगाद खेळटा, कांयच ना, कोणाक पडूनच गेल्ले ना. कोणाचे सॉरी टू से दीस उतरां वायट येता तोंडाक, पण हांव म्हणना, पण म्हाका तरी दिसता गोंयान लॉ अँड ऑर्डर ही काबार जाल्या. आनी म्हाका दिसता टॅक्सीकारांच्या माथ्यार मारला पळय त्या टॅक्सीकारांक सारकेच फोंडान घालया म्हणून चिंतला आसतलें गव्हर्मेंट, अशें म्हाका दिसता. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा हसोटीकर. मार्च महिन्यात गोंय भोंवडेर आयिल्ले इराणी पर्यटक बेस बरो अणभव आनी बऱ्यो यादी घेवन इराणाक वचपाक पडटले. तांकां गोंयची संस्कृताय, दायज तशेंच इतिहासाचो दिश्टावो दाखोवपी हांगासरली पर्यटन थळां पळोवपाक मेळ्ळी. गोंया विशींचो तांचो चुकीचो समज पयस जाल्ल्याचें कांय पर्यटकांनी सांगलें. ते भायर गोंयकारांच्या आपलेपणाचे वागणुकेन गोंयांत परत एक फावट भोंवडेक येवपाची इत्साय कांय पर्यटकांनी ह्या वेळार उक्तायली. Direct flights from Iran to Goa. This is operated by Deshmere Airline and operated by Ahoban Agency. Ahoban Travel, that is the biggest travel agencies and governmental travel agency in Iran. And also about the Ahoban Agency, we hope to just continue this route because the people really enjoy it here, and we are planning maybe before Nowruz to having another trip to Goa. This department that came here, we had a very wonderful welcome at the airport at the beginning of our entrance in Goa. You know, the clients just encounter a very warm welcome with the live musician band and giving the clients the flower and garlands. And the sweets, Goan sweets, it was a very unique experience. This is the first impression of Goa. They just encountered like this. And I just want to say thank you to the tourist department, to the government, and all the Sika Travels and Ahoban Agency and everybody who was managing this tour. Everything was perfect. And I hope to come back to Goa soon. And also about the Ahoban Agency, we hope to just continue this route because the people really enjoy it here, and we are planning maybe before Nowruz to having another trip to Goa. I have a good experience from living here because I think that the nature was so peaceful and beautiful and really was melted our tiredness, and I enjoyed about very much. You think you will come again? Yes, absolutely. Maybe next year I will come with my father and my family again. This was your first time in Goa? Yes, I will come to the first time, yes. And about people, I think they were very kind and genuine person, and I feel like good, yes. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. 8:30 वरांचेर गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.